सांग मरे तू विचार मरे प्रश्न विचार तुम्ही आज झेडपी कॅन्डिडेट हे केला पळय आयज आमगेले काँग्रेस पार्टीन बाब लिओन नॉमिनेट केल्लो एज अ कॅन्डिडेट आनी आयज ताणें फॉर्म भरलो तेगेले आनी सांगपा म्हळ्यार आमगे फकत एक लोकांक एक वोटर्स पळय ऑफ दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी दीस झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सी की सगळ्या लोकांनी युनायटेड जावन काँग्रेसाक वोट मारचो बिकॉज आतां तुमी लेटस्ट न्यूज जाणा तुमी म्युनिसिपलिटी इलेक्शनाक लागून ऑर्डिनन्स काडला तेणी एट वॉट लेवल बीजेपी पार्टी कॅन गो हेजेर मातशें लोकांक हांव विनंती करता लक्ष माराय एक म्युनिसिपलिटी सादे इलेक्शन चेअरमॅन इलेक्शनाक ऑर्डिनन्स काडला कॅबिनेट नोट घालून सो दॅट हँड रेजिंग वोटींग जावपा जाय म्हणून फाल्यां दे कॅन रिमूव ऑर्डिनन्स दॅट इवन हांव वोटींग पड जाता सिक्रेट बॅलेटू तें देखून दे मायट डू अवे विथ इट कितें जायत म्हणून सांगूंक जायना येस देर आर बीन इश्यूज समटायम्स there have been issues, but लोकांक एक रिक्वेस्ट सारको हे पार्टी युनायटेडली रावन काँग्रेसा फाटी रावा आनी बाब लिओनाक हे पार्टी जिखोन हाडे थँक्यू हांव लिओन रायकार काँग्रेस कॅन्डिडेट फॉर्म भरला बाय इलेक्शन झेडपी आनी म्हगेलो मेन गोल आहा डिफीट द बीजेपी बिकॉज 2 टर्म जाले बीजेपी कॅन्डिडेट आहलो थिंगा बाय इलेक्शन हांव मुखार चला सगळें युनायट करून इलेक्शन आमी जिखपा म्हूण मुखार सरला आज आमी बाब लिओन रायकार हो झेडपी कॅन्डिडेट आमचो काँग्रेसान दिला जाल्यार तेच्या फाटल्यान आसात आमी आनी लोकांक थंय मागता जे आतां आमचे मोरेन बाबान सांगलां जे आयज पॉलिटिक्स जे चल्लां हे डिवायसिव पॉलिटिक्स हे बीजेपी करता ते सगळे ऑर्डिनन्स काडला ते देर आर मर्डर्स रेप्स एवरीथिंग वॉट एवर इज गोईंग इन दीस कंट्री एज वेल एज इन गोवा लोकांक आमच्या लोकांक ची विनंती करता सगळ्यांनी भायर सरचे जायते आनी पार्टी आनी दुसरे पार्टी आसा ते बीजेपीन घातल्या मातशें नदर मारात स्प्लीट करू नाका डिव्हिजन करू नाका आजी येयले आप येतले सगळे बीजेपीचे बी टीम सांबाळात आमचे लोक सगळे भायर 16 तारखेर भायर सरून भोव मतांनी बाब आमच्या लिओन रायकाराक निवडून हाडचो आनी झेडपी निवडून हाडचो देव बरें.